मरण म्हणलो शब्द आयकतना आमकां भें दिसूंक सुरू जाता. कित्याक म्हळ्यार मरण आमकां आमच्या मोगाच्या मनशातावन विंगड करता आनी आमकां मरणा उपरांत कितें जाता म्हणलें कळीत ना. मरणा उपरांत कितें जाता? तर आज पुलगत्र म्हळ्यार कितें? क्रिस्तांवांक पुलगत्र कित्याक जाय? पुलगत्र नासतना सर्गाक वचूंक जायना गे म्हळ्या सवालांक जापी सोदया. क्रिस्तांवां प्रमाणे निमाण्या दिसा आत्म्याची जडती जातली. सर्गार आत्म्याक सासणीक जिवीत मेळटलें ना तर यमकोंडांत सासणीक शिक्षा लाभतली. कातोलीक क्रिस्तांवांक सासणीक जिवीत देणें जावन दिलां. तशें म्हणून आमकां सगळ्यांक शीदा सर्गीचो आनंद मेळटा म्हूण न्हय, नितळ नातलोलो आत्म्याक पुलगत्रीक वसाचें पडटा. तर ही पुलगत्र म्हळ्यार कितें? क्रिस्तांवांक पुलगत्र कित्याक जाय? पुलगत्र नासतना सर्गाक वचूंक जायना गे हाचेर कातोलीक क्रिस्तांवांची पातयणी कितें आनी हाचे वयर पवित्र सभा कितें शिकयता म्हूण पळोवया. पुलगत्र म्हळ्यार आदीं लिंबो म्हणटाले, म्हणजे आत्मे नितळ जावचो जागो, वा सर्ग आनी यमकोंडा मदें शिरकल्ले आत्मे पुलगत्रींत आसतात. हें भोव आदले चिंताप आनी चुकीचें. पुलगत्र म्हळ्यार कथोलीक पवित्र सभेची दोतोन शिकयता, सर्व जे कोण देवाचे कृपेंत आनी इश्टागतींत मरतात पूण संपूर्ण रितीन शुद्ध जावंक नात, तांचे आत्मे नितळ जाय. हे आत्मे नितळ जावचे स्थितेक पवित्र सभा पुलगत्र म्हूण नांव दिता. पुलगत्रींत आसले आत्मे म्हणटना तांचेर ख्यास्तीचें प्रमाण पडलां म्हणून न्हय, ते सर्ग आनी यमकोंडा मदें शिरकलां म्हूण सांगचेंय सोमा न्हय. बगर सर्गा खातीरच म्हूण विंचलेले ह्या भावार्थ्यांक नितळायेची गरज आसा. तांणी ती गरज पुलगत्रे मुखांत्र पाशार करूंक जाय. पूण तुमच्या मतींत एक सवाल येवंक पुरो, ते देवान विंचून काडिल्ले जाल्यार कित्याक तांणी नितळ जावंक जाय? तांच्या पातकांच्या सोडवणेक जेजून वरायले रगत पावना गे. आमी जाणाव आमच्या बऱ्या कामांनी वा आमच्या बळान आमचे साल्वासांव जोडून घेवंक आमच्यान सादिना, पूण देवाचो मोग आनी काकुळट जेजूचें सॅक्रिफिसाचें मरण आमची पातकां पुसून काडटा आनी आमकां सोडोवन लाभता. अशें म्हणटना आमकां सगळ्यांक सर्गा राजांत रीग मेळटा म्हूण न्हय, आमची मा पातकां सोम्याच्या रक्तान पुसून काडल्यांत. तरी आमचे थंय आसची हेर अपरिपूर्णता, दुर्बल कोशेड्द, मीत मिकोल्यो आशा, अनिस्कळ काळीज हें सगळें नितळ जावंक जाय. उगडापणाच्या पुस्तकांत अध्याय 21 वाक्य 27. पूण बस्ट जाल्लें कितेंच तांतूं प्रवेश जावचें ना. फटकिऱ्यांक वा खोटेपण आदारतल्यांक तांतूं भितर प्रवेश आसचो ना. तर सर्गार वेचाक पुलगत्र एक कश्टांचें विधान गे. पवित्र सभा पुलगत्र म्हळ्यार नितळ करचो उजो म्हणटा. निसाचो सांग ग्रेगोरी म्हणटा, आत्मो कुडीतावन वेगळो जाल्या उपरांत ताका शेगूण आनी अवगुणा मदें आसच्या तफावताची जाणवाय लाभता आनी ताच्या आत्म्याक लागल्लें वायटाचें मेळें उज्यांत लासून नितळ जाल्या शिवाय देवाच्या दैवीकपणांत वांटेली जावंक जायना. ही शिकवण येदोळस पवित्र पुस्तकांत आसचे प्रमाणे मेल्ल्या पासून भेटोवच्या मागण्यांत आसा. जेजू येवच्या पयलेंच पुलगत्रे विशीं जुदेवांक समजणी आसली. मकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत ग्रेक रायांतावन
जुदेवांक दगधवणी मेळल्ले विशीं वाचता. तांचेर विरोध झुजोवन मरण पावलेल्या पासोत मागोंक तांची पातकां बोगसूंक सोजेर जुदासाच्या मुखेलपणार सॅक्रिफीस भेटयले. सक्कड आत्मे यमकोणांत आसात तर तांकां साल्वासांव मेळना. ते सक्कड सर्गार आसात जाल्यार तांकां आमच्या मागण्याची गरज ना. आनी तशेंच मातेवाच्या वंजलांत जेजू म्हणटा, मनशा पुताचेर विरोध कोणीय उलयत जाल्यार ताका बोगसणाय मेळत, पूण पवित्र आत्म्या विरोध उलयतल्याक जावं ह्या संवसारांत जावं फुडल्या संवसारांत बोगसणेंच मेळचें ना. मेल्ल्या उपरांत आमच्या पातकाचेर बोगसणें नातलें जाल्यार कित्याक जेजू अशें सांगतो? कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पुस्तकांत सांपोलो म्हणटा, पूण उज्यांतल्यान उतरून शाबीत आयिल्ले बरी तो बचाव जातलो. आरंभातावनच पवित्र सभेन मेल्ल्यांचें स्मरण करून मान केला आनी मागणी भेटयल्यांत. प्रत्येक रितीन तांचे पासोत एवकरिस्ताचो सॅक्रिफीस भेटयला. मेल्ल्या पासोत दान धर्म दिवंक, तांचे पासोत शिक्षा माफी म्हणजे इंदुलजन्सां जोडूंक आनी प्राचिताच्यो करण्यो भेटोवंक पवित्र सभा उत्तेजन दिता. मदल्या युगांत जियेल्लो सांत निसासो ग्रेगोरी म्हणटा, मेल्ल्यांनी आशेवसो तांणी भाग्यवंत जावन बदलसो जागो पुलगत्र. सांत क्रिजोस्तो म्हणटा, आमी मेल्ल्यांचो उडास करून तांकां आदार दिवया. जर जोबाच्या पुतांक तांच्या बापायच्या सॅक्रिफिसा वरवीं शुद्ध जावंक साध्य जालें तर मेल्ल्यां पासोत आमची बेटोवणी बुजवण हाडूंक शकची ना म्हूण कित्याक दुबावचें? मेल्ल्यांक आदार दिवच्याक आनी मागणी भेटोवच्याक आमी फाटीं सरचे नाका. सांत तेर्तुलियन मेल्ल्यां पासोत मागोंक उलो दिता. मोनिका तिच्या पुता लागीं तिच्या मरणा उपरांत मागोंक विचारता. सांत आगोस्तीन ताच्या मरणा उपरांत मागोंक उलो दिता आनी ह्या चिंतपा विशीं ताणें जायतें बरयलां. ताच्या देवाचें शहर म्हळ्या बुकांत तो बरयता, ह्या प्रस्तुत जिवितांत थोडे लौकीक कश्ट भोगून आसात आनी थोड्यांक मेल्ल्या उपरांतय थोड्या नमुन्याचो उजो भोगूंक मेळटा म्हणलें सहज. ह्या विशयांत आमी चिंतयेत, सोदून काडयेत वा थोडे फावटी तें गुपीत सोडयेत, थोडे फावटी तें गुपीत आसयेत. थोडे साल्वासांव जोडटे लेगीत जोडती तर तुर्तान जोडटले वा सवकास जोडटले, हें सगळें आमी कितलो देवाचो आनी पेल्याचो मोग केला हाचेर होंदून आसा. ताच्या एका शर्मावांत तो म्हणटा, पवित्र सभेंत एक दस्तूर आसा. देव परजेक ती कळीत आसा. जेन्ना मार्तिरांचें नांव आमी आल्तरीतावन उलो करता तवळ तांचे खातीर आमी मागना, मेल्ल्या खातीर आमी मागता. पूण मार्तिरा खातीर आमी मागना. मार्तिरा कडेन आमी मागचे शिवाय मार्तिरा खातीर मागचें सूख. सक्कड भाग्यवंतांक कळीत आसलें की मेल्ल्यांक आमच्या मागण्याची गरज आसा. तांकां बचाव जावंक, आत्मेंदितळ जावंक आमी संवसारांत आसलेल्यांनी देवा लागीं विनवणी करचें पडटा. हे इतले विचार पुलगत्रे विशयांतले. जर तुमकां हेर खंयच्याय संगती विशीं दुबाव आसात, सडीत समजणी जाय तर कमेंट सेक्शनांत सवाल बरया. फुडल्या दिसांनी जापी दिवंक आमी प्रयत्न करतले.